प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज प्रेस्तार आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 5वा विसवूर वोड 20 ते 26 पर्यंत. Mathew chapter 5 verses 20 to 26. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. देखून हांव तुमकां सांगता, देवाक मानता तें करूंक शास्त्र्यां आनी फारिझ्यां परस तुमी अदीक राजी नात जाल्यार स्वर्गीच्या राज्यांत तुमी भितर सरची ना. रागा विशीं शिकोण. जिविशी मारूं नये. पुर्वजांक अशें सांगलेलें म्हूण तुमी आयकलां. आनी जिविशी मारतीत तांचेर न्यायसभेचे खास्तीचे फॉर्मोन पडटले. तर हांव तुमकां सांगता, कोणूय आपल्या पेल्याचेर राग दोत्ता जाल्यार ताचेर खास्तीचे फॉर्मोन पडटले. कोणी आपल्या पेल्याक अपमान करतीत जाल्यार ताचेर महाधोर्म सभेचे खास्तीचे फॉर्मोन पडटले. आनी कोणूय ताका नोसतो म्हणटीत जाल्यार उज्याच्या एमकोणाची खास्त ताका फावो जातली. म्हणटच तुजें दान वेदिशी घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेल्या आड कितेंय आसा म्हूण तुका थंय उगडास जाय जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड. पयलीं वचून तुज्या पेल्या लागीं समाधान कर, मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या लागीं उपरासलेलो तोंटो ताच्या बरोबर वाटेर आसतना बरे भाशेन सोपय. नाजाल्यार तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत बी, आनी नितीदार तुका चौकीदाराच्या ताब्यांत घालून बोणकोणीत उडयत. हांव तुका खरेंच सांगता, तुजो निमाणो पाव आसारियान तुवें फारीक करीसर थंयसरली तुका सुटका मेळचीच ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां ह्या शिवर्तमानान खूब वस्तू शिकयता. पूण आयज आमचो नियाळ ह्या 24 वडीर आमी करया, ओ 23 आनी 24 वडीर करया. कितें म्हणटा जेजू? म्हणटोच तुजें दान वेदिशी घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेल्याक आड कितेंय आसा म्हूण तुका थंय उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड आनी पयलीं वचोन तुज्या पेल्या लागीं समाधान कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. भाव भयणीनो, ह्या 23 आनी 24 वडीन जेजू कितें आमकां सांगूंक सोदता? आमी खरेपणी ताजे पाटलावदार जाल्यार, खरेपणी आमी क्रिस्तांव जाल्यार, आमी भावार्थी जाल्यार जेजून ह्या 23 आनी 24 वडीन कितें म्हणलां तें आमी करूंकूच जाय. ना तर आमी भावार्थी न्हय. आमच्यान आमचें शिवर्तमान करूंक जायना. म्हाका जाय तशें म्हाका जिवंक जाता, म्हाका जें म्हाका वेंचून काडूंक जाय, म्हाका जें नाका तें हांव भावार्थी भाशेन काम करचो ना. देखून भाव भयणीनो, जेजून 23 आनी 24 वडीन आमकां म्हणलां, तुजेर कोण आड आहा, तूं कोणाचेर आड आय जाल्यार आनी तूं इगोर्जेन येताय, तूं देवा मुखार येताय तुजें दान भेटोवपाक, आनी थंयसर तुका तुज्या मनान तुका पवित्र आत्मो सांगता, अरे बाबा वच, तुज्या शेजाऱ्या कडेन बोगसणें माग, तांकां बोगसणें दी. जी शांती तुमच्या भितर ना ती शांती परतून हाड. आनी तेन्ना सगळें बरें करून तूं आतां परतून ये. हाचो अर्थ कितें भाव भयणीनो? समजा आमी इगोर्जेक वता आनी थंयसर आमकां सांगना, थंयसर परतून सोडून घेवपाची गरज ना. आमी इगोर्जेक वचोन मागणें केल्या उपरांत आमच्यान वचोंक जाता. थंयसर आमच्यान तो निचो करूंक जाता, डिसिजन घेवंक जाता की हांव वय, हांव म्हज्या शेजाऱ्याक बोगसणें दितलो, हांव म्हज्या भाव भयणाक बोगसणें दितलो. कितें आड जाल्यार हांव तें चुकलां जाल्यार हांव तांकां कितें हांवें दुखयलां जाल्यार, ताणें म्हाका दुखयलां जाल्यार हांव ताका बोगसणें दितलो. आनी तेजे उपरांत तें जें आमी करता तें देवाक मानलेलें जाता. भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जेजूचे पाटलावदार जाल्यार, आमी खरेपणी जेजूचेर भावार्थ दवरता जाल्यार तर ही 23 आनी 24 वडीन जें आमकां सांगलां करपाक आमी करूंकूच जाय. आनी कितले फाटी आमकां आमच्या मनशाच्या रुपान म्हणटात आमच्या मनशाच्या सैमान ह्यो वस्तू करपाक एकदम आगोड. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना आमी पवित्र आत्मो अणभवला, देवाचो मोग अणभवला, तेन्ना देवान आपलो शी मेन नासलेलो मोग आमचे भितर ओतयला.
दस पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमच्यान ह्यो वस्तू करूंक जाता ना तर भाव भयणीनो आमचें ताळोन जावचें ना कितलें आमी ह्या संवसारान जियेलीं कितलें आमी जोडलें कितलें आमी नांव केलें कितले फामाद जाले आमी पूण आमी खरेपणी आमच्या पेल्याक आमच्या दुस्मनांक पासून आमी बोगसणे दिवंक ना जाल्यार आमी वचोन तेंचो समाधान करूंक ना जाल्यार भाव भयणीनो आमी जें कोत्ता तें आमी जें कसलें देवस्पण कोत्ता आमी धन कोत्ता कितें कोत्ता ताजो वालोरूच ना कित्याक देव तें मागणें केन्नाच आयकना वय आमी समजता की आमी खूब दूड दिले आमी खूब तेर्स केले आमी खूब मिसांग दिलीं आनी खूब वस्तू बऱ्यो केल्यो पूण खरेपणी आमी भोगसणें दिवंक ना जाल्यार आमी खरेपणी आमच्या चुकीची दूख धरूंक नासतना आमी देवा कडेन येवंक ना जाल्यार आमकां कसलोच फायदो जावचो ना आनी आयज भाव भयणीनो जेजू आमकां ह्या 23 आनी 24 वडीन म्हणटा हांव तुमचे पासत खुर्सार गेलां हांव तुमचे पासत मेलां तुमच्या जाग्यार हांवें म्हजें रगत वारयलां हांव देवाचो मेंढरो जालां आनी हांवें सगळें जें तुमकां भोगूंक जाय तें हांव भोगलां तर आयज भाव भयणीनो जेन्ना ह्या 23 आनी 24 वडीन जेजू म्हणटा आमी आमी देवाक कितें कसलेंय भेटोवंक येत जाल्यार आनी थंयसर आमी जाणो आमच्या मनान आमच्या काळजान की कोणें आमकां दुखयलां कोणें आमकां दुखयलां जाल्यार आमी तांकां दुखयलां जाल्यार आमी वचोन तांचे बरोबर समाधान करया आमी थंयसर वचोन शांती हाडया आनी आमी खालती रावन कित्याक बाब भयणीनो जो कोण जेजूचो पाटलावता तो खालती रावता आपणाची चूक तो मानून घेता कित्याक बाब भयणीनो जो कोण खालतो रावना ताका कितें जाता ताका भोगसणें दिवपाक जायना ताका भोगसणें दिवपाक जायना कित्याक ताणें केन्नाच देवाचो मोग अणभवूंक ना आनी भाव भयणीनो फकत आमी पवित्र आत्म्या उदेशी जेन्ना जेजूक आमचो समी दिवान सरोंडार मारला तेन्नाच पवित्र आत्मो आमचे भितर येता आनी देवाचो मोग आमचे भितर ओतयता होच मोग आमच्या पेल्याक आनी दुस्मनांक पासून दिवंक जाता तर हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया वय भाव भयणीनो आमी कितले फाटी इगोर्जेक वेता आमी मिसां दिता आमी खूब देवस्पण कोत्ता पूण खरेपणी आमी भोगसणें दिनासतना रावल्यात जाल्यार आमचे सगळे देवस्पणाचो कसलोच फायदो ना आमी बिश्टें मेलेलीं कामां कोत्तात इट्स डेड वर्क्स म्हणटात ही डेड वर्क्स आनी मेलेलीं कामां करपाक आयज बंद करया आमी आमच्या पेल्याशी आमच्या दुस्माना पासून आमी हें भोगसणें दिवन हें क्रिस्ती जिवीत हें भावार्थीचें जिवीत हें जैतिवंत जिवीत जें जेजून आमकां घडलां तें आमी करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता